प्राचीन काळाचे पयले सातले सोमार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 ओळी 36 ते 38. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. कोणाची नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देव तुमकांय बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटले. बरें चिकार दामून आलोवन आनी वतसर सुयेन भरलेले माप तुमचे ओटयेन पडटले. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.